दिवसू कोरगांव हांगा आसात आनी देंपारची जी कदंबा आसा पणजेच्यान पेडणे मागीर कोरगांव मागीर केरी हांगा वचपी जी कदंबा आसा हांगा जी ह्याच स्पॉटार बंद पडिल्ली आनी सद्या ती कदंबा रिपेरिंगा खातीर व्हरपाक आयल्या। कारण एकूच की पंक्चर जाल्ले आनी पंक्चर जाल्या उपरांत हांगा पॅसेंजरांक दुसऱ्या बशीनसून अरेंज करून तांकां फुडले जे डेस्टिनेशन आसा तेंच्या गांव जे आसा फुडें हरमल केरी मागीर तांकां पावपाक आयले। एकंदर सद्या कदंबाचे इश्यू जायत आसा। खंय वयता थंयसर आमकां पळोवपाक मेळटा की कदंबा मदींच खंय तरी ब्रेक डावन जाता, मागीर मदींच खंय तरी प्रॉब्लम येता आनी पंक्चर जाता। आनी काही बशीन जे हत्यार आसपाक जाय, समजा मदींच पंक्चर बीन जालें काडपा खातीर ज्यो वस्तू जाय त्यो वस्तू तेंच्या कडेन नासतात। सो तेच्या खातीर खंय तरी तांकां फेस करचें पडटा। एकंदर आतां जी कदंबा आशिल्ले तेंच्या कडेन सुद्दां खंय तरी हें नाशिल्लें, पानां जे नाशिल्ले ते टायर काडपा खातीर मागीर तेंच्यांनी अरेंज करून फुडें व्हरपाक आयले। एकंदर ह्या विशया कडेन संबंदीत डिपार्टमेंट जे आसा कदंबा महामंडळ आनी आमदार जांकां जे डिपार्टमेंट पडटा तांच्यांनी हेचेर लक्ष दिवप खूब गरज आसा। स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।